आम्ही लोकांक भायर काडपाची सगळी प्रक्रिया लायल्या. आता लोकांचेर आहा ते भायर सरपाक आनी मतदान करपाक. म्हाका दिसता पर्रान 70% वोटींग जातलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमचे सगळे भुरगे एक्टिवली लोकांक भायर काडून मतदानाक हाडटले. ते लोकांचे मतदानाचे तेंचेर आहा ते वोट कोणाक घालपाचे. पूण आमी भायर काडपाची कामां आमी प्रक्रिया लायिल्ली आहा. म्हणजे युथाक चेडे तशी चेडवांक तशी बायलां आमी फुडें काडलेले आहात. तुमी हाडा म्हणून मतदान करून घ्या. सेम वे म्हाजे हिसपान कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून जी आहा, जी आरपोरा नागवा कलंगूट कांदोली आनी शिंकेरी बागा हे एरियांसूनय पासून 65% वोटींग म्हाका तरी दिसता. गेल्या फावटी 50% जाल्ले जेन्ना कोविड आसले. सो आनीक 15% वाडपाची शक्यता आहा. सो आमी टार्गेट दवरला 65% वोटींग इन कलंगूट झेडपी एरिया. आनी तुमच्या हातीनसून आमी हे जे ट्रॅक्टर आसूं, ही मशिनां आसूं, जी मशिनांनी प्रॉब्लेम जाता, केन्ना केन्ना लेट पावता मशिनां, म्हणजे हार्वेस्टिंग मशीन आसूं, जो आमचे बी आसूं, जे आमचे थोडे हे आसूं सारे आसूं, एग्रीकल्चर गोंयान कसो वाडचो हे इम्पॉर्टंट आहा. शेती आमची बॅकबोन आहले इकॉनॉमीचे, हे वाडचे, हे जो तर जिल्ल्याच्या हातीन दिले. आनी तेजे भायर दुसरे पावर्स म्हणजे अंडर WRD ते बांद बांदप, आमचे खजान लँड राखून दवरप, थिंगासोर नल्ला जे आहा ते बांदप अंडर WRDच्या अंडर येता. आनी रुरल डेव्हलपमेंट जे आहा हे कोणूच पळयना. RDA म्हणून एक डिपार्टमेंट आहा, तेजो मंत्री हांव आसलो. तुमी पळय हांव आसतना कामां कितकी जाल्या पळय. सगळी इवन तिलारी इरिगेशन जे कॅनल आहा ते आमी अंडर RDA साफ करून घेतले. म्हणजे 2 टर्मांक हांवें साफ करून दिले ते. म्हणजे ते टेंडर आनी काडप ना, 5-5 कोटीचो टेंडर ना. आमी हे डायरेक्ट पयशे आमचे लोकल लोक जे गोंयान आहा तेंच्या अकाउंटान घातले. कित्याक तेंच्यांनी कॅनल साफ केले. ते कॉन्ट्रॅक्ट दिले उपरांत ते म्हणून भायले लोक येता आनी ते कॅनल साफ करता. आमचे गोंयकारांनी हे काम करप. सो RDA डिपार्टमेंट जो आहा हो अंडर जिल्ला दीत जाल्यार एक बरी मेसेज वयतली, अ गूड मेसेज टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट RDA इतले पयशे सेंटराचे हाडूंक जाता, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंक जाता. आमकां उगडास आहा की आमी प्रत्येक विलेजींनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केल्ले. तशें कोण तरी तेंच्या फाटल्यान लागपाची गरज. आनी जिल्ला मेंबर इज द रायट पर्सन टू गो इन द पंचायत, ब्रिंग पीपल टुगेदर, ब्रिंग यंग यूथ टुगेदर, आनी एक तरी शेत बरे भशेन लावप, तेचे सायडीक जो तर बांद आहा तो बांदप, RDAनसून भुरग्यांक कामाक लावप, जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां रेजिस्टर करप आनी तांकां कामाक लावप. तेंच्या अकाउंटान पयशे डायरेक्ट फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे येवप. हे म्हाका दिसता करीत जाल्यार एक न्याय जातलो ह्या डिपार्टमेंटाक, दॅट इज जिल्हा पंचायत. ना तो फरक हो सोशल मिडियाचेर दिसता. तूं जेन्ना दारांनी भोंवता लोकांच्या तेन्ना कळोन येता की लोक जो आहा हे आमी जे काम करता, आमदार काम करता, पंचायतीचे लोक काम करता, NGO काम करता, बरे लायक मायंडेड लोक काम करता, फुडाकार घेता आनी बरें काम फुडें व्हरता. तितून सगळे लोक खुश आहा. लोकांचे पयशे, इवन प्रायम मिनिस्टराचे विजन जे आहा विकसीत भारत, तितून आमचो स्वयंपूर्ण गोवा जो CM म्हणटा, हे वेगवेगळे हितून सेक्टरांनी CM इज हेल्पिंग आवर लोकल पीपल टू कम अप इन लायफ, वेदर इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर सेक्टर. सो आमी रिक्वेस्ट करता की RDA डिपार्टमेंट जो आहा हो डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट हो डायरेक्ट अंडर ZP हाडचो. आनी ZPक हितूनसून जे फंडींग आहा ते ZPच्या थ्रूच दिवचे. आनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन आनी जे शेताची कामां जी आहा अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे तेंच्या अंडर करचे. म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या अंडर तेणी कामां घेवंक जाता, WRDच्या अंडर तेणी कामां घेवंक जाता. असो जो तर एक मेसेज असत जाल्यार जिल्हा पंचायत मेंबर विल बी व्हेरी प्रोएक्टिव्ह अँड विल बी व्हेरी बिझी. वोटिंग केल्ल्या सकाळी फुडें येवन कितें म्हणटा? आमी आतांच येवन वोट मारलेलो आहा आमचे कॅन्डिडेटाक. पयले म्हणटा ते हांव सगळ्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. इतलो मोठो सपोर्ट आमकां जेन्ना घरांनी भोंवली. कॅम्पेन फॉर अंजुना जिल्हा कॅन्डिडेट बाब नारायण मांद्रेकर एंड शिवोली जिल्हा कॅन्डिडेट बाब महेश्वर कोळीकर. जेन्ना आमी भोंवताली
कॉर्नर मिटींग घेताली तेन्ना द रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गुड अँड आय रिक्वेस्ट ऑल माय पीपल फ्रॉम शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी अंजुना जिल्हा एज वेल एज शिवोली जिल्हा to come out in big numbers. I didn't concentrate only on in Anjuna. It was corner meetings we were holding in Shivoli also. And thank everyone who came from day one till the end for campaigning, who roamed with us, as well as for voting for our candidates. Thank you. लोक म्हणटा कितें अंजना म्हणटा तुमकां टॉप कांयच तापना 20 सेकंडार यो